लक्षद्वीप आणि केरळा उपरांत नुस्तें चढ खावपी राज्य गोंय. गोंयकारांच्या ताटात नुस्तें फाल्तना. शीत कडी आनी नुस्तें. मात मार्केटांतल्या ह्या नुस्त्याचे क्वॉलिटीचेर आज मेरेन खंय कोणेच लक्ष दिल्लें ना. गोंयकारांक बरें नितळ आनी फ्रेश नुस्तें मेळचें म्हूण फिशरीज मिनिस्टर फुडें सरला. एफडीएच्या टिमीक घेवन खंय फिशरीज खातें इन्स्पेक्शन करतले. मच्छीमार मंत्री ह्या नात्यान हांव उलयतां की जें नुस्तें बाजारांत येता, फीश मार्केटान जें नुस्तें येता, तें नुस्त्या बद्दल बऱ्योचश्यो कंप्लेन येता की तातूंत भितर पेस्टिसायड्स मिक्स आसता म्हणून. त्याच बरोबर जो बर्फ वापरता तो बर्फूय खरो म्हणजे चेक करपाची गरज आसा. तो खंयच्या उदकाचो आसता, कितें आसता. आमी गोंयकारपणाचे जर मूलमंत्र उलयतात जाल्यार आमच्या गोंयकारा खातीर, गोंयकारपण जगपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा की आमच्या गोंयकारांक बरें हायजिनीक अशें नुस्तें पावोवपाचें आमचें कर्तव्य ठरता. एलोंग वीथ एफडीए आनी आमचे अधिकारी दोगूय जाण मेळून तें चेक करतले. म्हाका दिसता आतां पर्यंत केन्नाच अशी नुस्त्याची तपासणी जाल्ली ना. म्हाका कांय खबर ना. ती म्हजें कर्तव्य ठरता. आमी जर लोकांक बरें दिवं जाय, गोंयकारपण म्हणटा आमी, तें जर गोंयकारपण राखतले हरशीं प्रत्येक जाणांक अधिकार आसा की तांणी बऱ्या तरेन तें फीश पळोवन घेवंक जाय. म्हणून आतां हांव फिशरीज मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य ठरता. नुस्त्याक घालतात त्या बर्फाक उदक कसले वापरतात, नितळसाण आनी वखदाच्या वापराचेर लक्ष दिवचें म्हूण मंत्र्यान आदेश काडला खरो. मात इतल्या सगळ्या मार्केटांतलें नुस्तें नेमकें टेस्ट कशें करतले काय विचारूंक आमी एफडीएक गांठली. कळटा त्या प्रमाण एफडीएन खंय मार्केटांतलीं सॅम्पलां घेतल्यात. बर्फ आनी नितळसाण तपासूं येता, मात नुस्तें फ्रेश काय पोवशें तें तपासपाचें एफडीएक स्टँडर्डूच ना. तें तपासप कशें हो सध्या मोठो प्रस्न. एफडीएचे ऑफिसर सध्या तरी कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार नात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठेचो रिपोर्ट.